ऐसे वासंती सालेलकर ही थोड्या दिसा पयलीं मेली आनी एक्सिडंटान मेली अशी न्यूज आयली. पण ती जे पास्ट जितले पळयले आनी हिस्ट्री पळयली जशें फिदोलान सांगले तशें तिजेर कितलो अन्याय जाल्लो आसा. तिका मारपाचे एकदा दोनदा न्हू अशे कित्येक प्रयत्न जाल्ले आसा तिका मारून उडोवपाचे. आनी अशी सुद्दां तिने आतां ही बाय आसा आमच्या बरोबर सातार्डेकर मॅडम. तिने सांगले की तिका असो फोन सुद्दां आयिल्लो बाय वासंतीचो सांगपाक की कोण इलेक्ट्रिसिटीचे डिपार्टमेंटाचे कशें आयला म्हणून सांगता आनी तुमचो मिटर कितें आपलो ओपन करून दवरलो असो म्हणून तिने फोटो सुद्दां काडलेले तिच्या मोबायलार आसा. कोयते घेवन तिका मारपाक येल्लेले लोक आसा. स्कुटरीर बसला, नंबर सुद्दां तिचे गाडयेचो आनी कोयतो घेवन येयला तेंचे फोटो काडून तिने आपल्या मोबायलार दवरला. आनी हितून एक दुर्दैवाची गजाल म्हणजे ज्या पुलीस स्टेशनाचेर आनी ज्या पुलिसांक आमी पळयतात आमचे रक्षक म्हणून तेंच्या कडेन जेन्ना ही बाय वासंती येयली परत 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 तिका कसलेच न्याय मेळूंक ना. जेन्ना तिने कंप्लेंट घातली नांवां दिवन की तिच्या घरा बाउन्सर पावले, तेंची नळे फोडून उडयले आनी हे बाउन्सर सिस्टम जाले केन्नासून गोंयांत. ही आतां एक केस न्हू. बाय वासंतीची केस तुम्ही पळयत जाल्यार एक्सिडंट म्हणून दाखयला आसतली पण इट इज एन अटेम्प्ट टू मर्डर. वी हॅव अ डाऊट दॅट इट इज एक्च्युअल मर्डर, केस ऑफ मर्डर. आनी त्याच दृश्टीन इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय. एक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट केलो आनी मर्डर म्हणून सांगले, एक्सिडंट म्हणून सांगले आनी सोंपली, केस धापली. पण हेजी कितें गॅरंटी की तिची आयज भयण आसा जी एकटी रावता तिजेर परत अटॅक जावचो ना. आनी बाय वासंती हे एकूच केस न्हू, आमी रिपिटेडली हे पळयत आसा. गोंय सरकार आयज ज्या दशेन फंक्शन करता पळय, कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ गव्हर्नन्स, कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्लीट कोलॅप्स एंड फेल्युअर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. वासंती रामा सालेलकर जो डेथ जाली, सस्पिशियस डेथ, आमकां सगळ्यांक अशें दिसता की हो प्लॅन्ड मर्डर. कित्या खातीर तर तिणी 21 मे कंप्लेंट दिल्ली हांगा पुलीस स्टेशनाचेर की आपल्या जिवाक थ्रेट आसा म्हणून, थ्रेट टू लायफ. सगळ्यांची नांवां घालून ती सगळी तिणी दिल्ली. तरी आसतना खंय ना खंय सगळे ऑथॉरिटीक लेटर पावले. तरी आसतना तिका सेक्युरिटी दिवपाक खंय ना खंय आमचें गोंय सरकार कमी पडटा. आमी आयज मशाल मोर्चा कित्याक काडलो
की लोकांक एक कॉन्फिडन्स दिवपाक की अशे जर तुमच्या गजाली जर गांवांत घडटा, कोण तरी बाउन्सर्स येता, कोणाच्या गळ्यार गुणे मारतात, कोणाच्या बांयन एसिड घालता, अश्यो जर घटना घडटात जाल्यार अख्खें गोंय तुमच्या वांगडा आसा, तुमी भिवपाची गरज ना म्हणून. आमकां पी.आय. राणेन आयज सांगलां, एश्युरन्स दिला की 15 दिसां भितर आमकां हे केसीचो कितें स्टेटस आसा तो 23 डिसेंबर आमकां सांगता म्हणून. म्हाका विचारपा जाय आमगे सरकार कोता कितें कित्याक एक वसंती ना, कितलींशीं वसंती हाय आयज जे न्याया लागून आयज सरकारा कडेन झगडटाय वो मागताय आपणा जस्टीस दिचो म्हणून. बट दे आर नॉट गेटींग जस्टीस टील टुडे. एवरीबडी सिम्स टू बी फायटींग एंड एवरी सिंगल डे तुवें चोयल जाल्यार मोन्ना आहायच चालू आहाय, कोण नाल्यार कोण मोताच एवरी डे, एवरी सिंगल डे. एंड वी कांट स्टॉप इट, वी कांट स्टॉप, सरकार कांट स्टॉप, the home ministry which is running, nobody can stop, and justice are not given. आणि हे कोण नाल्यार कोण सेटींग कोताच. आनी अशें हेणें म्हणलां तेश कोनू आमगे स्वप्नेशान म्हणलां आमगे जे कोण MLA आहाय, कोण रुलींग आहाय, तांकां विस्वास पुलिसांचेर आहा. कित्याकू ते कितें म्हणटाय, पुलीस वी हॅव कंप्लीट फेथ इन कॉप्स, वी हॅव कंप्लीट फेथ इन पुलीस. आमकांय आहा फेथ ना न्हू, जस्टीस मेळटलें म्हणून म्हळ्यार मेळनाय. कॉमन पीपल आर नॉट गेटींग इट थ्रू द पुलीस, वी आर नॉट गेटींग इट, वी आर स्टील रनिंग आफ्टर इट. बट कोणा न्याय मेळपा आहा तो मेळटा, कोणा ना तो ना. आमकां अशें चित्र दाखोवनाका की गोंयांत जे कोण लिटिगेशन आहा आनी प्रॉपर्टी रिलेटेड लिटिगेशन आहा किंवा टेनंट आहा किंवा आनीक कसले रायट आहा तेंची सुपारी आतां डायरेक्ट देव घेवपाक लागला, हें चित्र करून दाखोवनाकात आमकां. पुलिसांचेर जर लोकांचो विश्वास बसपाक जाय जाल्यार फ्री एंड फेर इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. आनी तेजो एक इम्पॉर्टंट मेजरमेंट चॅक पॉयंट म्हटल्यार लोकांचो कॉन्फिडन्स. लोकांक कॉन्फिडन्स येवपाक जाय पुलिसांचेर, ना की पॉलिटिशनांक. आयच्या दिसाक पॉलिटिशनांक खूब कॉन्फिडन्स आहा पुलिसांचेर, पूण हांगासर जे जास्त संख्येन आहा लोकांचो विश्वास वचोंक लागलेलो आहा, तो परत रिस्टोर जावपाची गरज आसा.